नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. सुरवेक पळयात आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांका भूतानाचो सर्वोच्च नागरी सन्मान भेटोवन केले भोवमानीत. भूतानची 2 दिसांची भोंवडी सोंपोवन प्रधानमंत्री मायदेशात परतले. सोरो घोटाळा प्रकरणात ईडी रिमांडाचेर आशिल्ले दिल्लीचे मुखेलमंत्री अरविंद केजरीवाल हांची चौकशी चालू. VRS फुडारी के कविता हांका 26 मार्च मेरेन रिमांड. अरविंद केजरीवाल हांच्या अटकेवेल्यान विरोधी पक्षांनी भाजपाचेर केल्ल्या आरोपात तथ्य नाशिल्ल्याचो भाजपाचो दावो. वेंचणुके आदी काँग्रेसीची बँक खाती फ्रीज करपाच्या भाजप सरकाराच्या कृतीचेर काँग्रेसची टिका. राजधानी पणजेत फाल्यां सावन 31 मे मेरेन पे पार्किंग बंद. नागरिकांनी निर्णयाक दिला येवकार. आणि इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट सर्तीत उक्तावणाच्या खेळात चेन्नई पंगडाचे बेंगळूर पंगडाचेर जैत. आयज पंजाब आड दिल्ली आणि कोलकाता आड हैदराबाद पंगड झुजतात. आता खबरो विस्तारान. भूतानाची 2 दिसांची भोंवडी सोंपल्या उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मायदेशात परतले. भूतान भोंवडे वेळार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांका सर्वोच्च नागरीक सन्मान दिवन भोवमानीत केले. तांच्या ह्या भूतान भोंवडे वेळार दोनूय देशांमदीं जाल्ल्या द्विपक्षीय बसकेत 7 समजिकायेच्या कबलातीचेर सयो जाल्यो. सोरो घोटाळा प्रकरणात दिल्लीचे मुखेलमंत्री अरविंद केजरीवाल 6 दिसांच्या ईडी रिमांडाचेर आसा. आयज सकाळी एक वैजकीय पंगड ईडी कार्यालयात पावलो आणि थंय तांणी मुखेलमंत्री केजरीवाल हांची कांय वैजकीय चांचण्यो केल्यो. केजरीवाल हांका बिरेस्तारा दिसा ईडीन अटक केल्ली. उपरांत शुक्रारा दिसा न्यायालयान 6 दिसांच्या ईडी रिमांडाचेर तांकां धाडले. 28 मार्चाक तांकां न्यायालयात हजर रावपाक सांगला. तांकां अटक केल्ले खातीर आप समर्थकांनी शहीदी पार्कात विरोध प्रदर्शन केले. इतले मजगतीं भाजपा कार्यकर्त्यांनी एकठांय येवन केजरीवाल हांच्या राजीनाम्याची मागणी केल्या. आदले मंत्री हर्षवर्धन हांच्या येजमानके खाला भाजपा कार्यकर्त्यांनी राजघाटाचेर धरणा आंदोलन केले. और उनके साथी पिछले 2 साल से लगातार शराब के घोटाले में, जिसमें करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ, वो पकड़े गए हैं. 2 उनके साथी तो वरिष्ठ साथी ऑलरेडी 1 साल के लगभग जेल में हैं. कल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी जेल में गए हैं. 3 वकीलों के उनके लिए पैरवी करने के बाद भी कोर्ट ने उनकी एक नहीं सुनी है. और दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं कोर्ट से सरकार चलाऊंगा. ये कट्टर ईमानदार अपने आप को बताने वाले लोगों का हाल है. इन्होंने सारे दिल्ली की जनता को धोखा दिया. दिल्ली अबकारी धोरण प्रकरणात BRS फुडारी के कविता हांचो ईडीन रिमांड सोंपल्या उपरांत तांकां आयज दिल्लींतल्या राऊज एव्हेन्यू कोर्टा मुखार सादर केल्यो. न्यायालयान तांचो रिमांड 26 मार्च मेरेन वाडयला. अंमलबजावणी संचालनालयान तांचो 5 दीस रिमांड मागिल्लो. के कविता हांणी 100 कोटी रुपया लाच दिवपाचो कट रचिल्ल्याचो ईडीचो आरोप आसा. आपली अटक ही अवैध आणि राजकारणांतल्यान प्रेरीत आसा अशें के कविता हांणी म्हळें. In the political case, it is a fabricated case. It is a false case. We are fighting it out. There is nothing new. We are asking the same thing again and again. There is nothing new. फर्जी केस है, गलत केस है, इलीगल अरेस्ट है. हम कोर्ट में लड़ेंगे. सोरो घोटाळा प्रकरणात अटक केल्ले दिल्लीचे मुखेलमंत्री अरविंद केजरीवाल हांच्या अटके उपरांत काँग्रेसी सयत वेगवेगळ्या विरोधी पक्षाकडल्यान भाजपाचेर जाल्ल्या आरोप सहानुभूती मेळोवपा खातीर केल्यात वा स्वताची हार दिश्टी पडिल्ल्यान केल्यात असो दावो भाजपाचे म्हणयारे ॲडव्होकेट यतीश नायक हांणी केला. काल पणजे भाजप मुख्यालयात आयोजित पत्रकार परिशदेत ते उलयताले. ह्या वेळार आमदार संकल्प आमोणकार आणि प्रेमानंद भामरे हाजीर आशिल्ले. भाजपाच्या टेन्युअरान इन्स्टिट्यूशनांचो गैरवापर जायना आणि कायद्यात इन्स्टिट्यूशनां आपले काम कितें आसा ते करता.
आणि हे हांव तुमकां सांगता आसतना म्हाका दाखयत दिसता 9 मे 2013 सुप्रीम कोर्टान सांगिल्ले की सीबीआय इज एक्टिंग लायक अ केज्ड पॅरट म्हणून इन इट्स मास्टर्स व्हॉइस हे सुप्रीम कोर्टान यूपीएच्या कार्यकाळात 9 मे 2013 सांगिल्ले. सो तेन्ना तांकां संवय आसा ती इन्स्टिट्यूशनां हे करपाची, अब्यूज करपाची. भारतीय जनता पार्टीचे सरकार तसल्यो गोष्टी करिना. सेम थिंग अप्लायज टू आम आदमी पार्टी. विरोधकांचे सगळे आरोप तथ्या भायर आसा आणि जनतेची सहानुभूती मेळोवपा खातीर केल्ले हे नाटक अशें भाजपाचे फुडारी आमदार संकल्प आमोणकार हांणी म्हळां. केजरीवाल खरेच निर्दोश आसल्यार तांणी तपासात सहकार्य करून आपूण निर्दोश आशिल्ल्याचे सिद्ध करचे अशें आमोणकार हांणी म्हळें. तेजे मनान तेजे बद्दल कशें वायट हे आसा कित्याक तेका सो तेंच्यांनी कसो डिश केल्लो आसा त्या टायमार. आनी तुमकां खबर आसा काल रात्री जे आमचे दिल्लीचो चीफ मिनिस्टर आसा श्री अरविंद केजरीवालाक अरेस्ट केलो. हो अरेस्ट कित्याक लागून जालो तो तुमकां सगळे डिटेलान खबर आसा. कित्याक कोर्टान रिफ्यूज केले टू गिव इंटरनल रिलीफ टू चीफ मिनिस्टर. तेजे लागून हो अरेस्ट जाल्लो आसा. आयज तुमकां खबर आसा जे मनशाक जो चीफ मिनिस्टर आसा ताका 9 फावटी समन्स धाडल्या ईडीसून. बट आयज तेणें 9 फावटी धाडल्या उपरांत सुद्दां एकदां सुद्दां तेजो रिप्लाय करूना आनी तो मेळपाक सुद्दां येवपाक तेणें रिफ्यूज केलेलें आसा. क्वेश्चनींग जे ताका सांगपाक ईडीन ताका सांगलेलें क्वेश्चनींग करपाक तुमी आमकां जाय प्रेजेंट म्हणून ते सुद्दां वयपाक तेणें रिफ्यूज केलेलें आसा. लोकसभा वेंचणुके आदीं काँग्रेसीची 11 बँक खातीं फ्रीज करपाच्या भाजपा सरकाराच्या कृतीचो काँग्रेसीन निशेध केला. भाजपाक आपली हार दिसूंक लागिल्ल्यान ते बिगर लोकशाय मार्गाचो आरोप करतात असो आरोप काँग्रेसीचे प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हांणी केला. भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान जशें ताणें सांगलें की तांची पळय बाकीच्यो एजन्सीज आसात तातूंतली एक एजन्सी म्हणटा ती इन्कम टॅक्साक सांगून आमचे 11 अकाउंट तांणी फ्रीज केले. आनी ते कित्याक फ्रीज केले? कित्याक 2017-2018 फायनान्शियल इयराक एक तांणी नोटीस धाडिल्ली की 14,49,000 कॅश डिपॉझिट जाल्ले अकाउंटान वीच वॉज डोनेशन्स गिवन बाय आवर मेंबर ऑफ पार्लमेंट. 14,49,000 आणि टोटल रिसीप कितले आशिल्ले आमच्यो 199 करोड. तातूंतले फक्त 14 लाख रुपया 14,49,000 हे कॅश डिपॉझिट आशिल्ले. म्हळ्यार कॅश कंपोनंट वॉज हार्डली 0.07% ऑफ द टोटल डोनेशन फॉर दॅट पर्टिक्युलर इयर. पणजेत काँग्रेस हाऊसात घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेत ते उलयताले. ह्या वेळार विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव, खासदार फ्रांसीस सार्दीन, आमदार कार्लोस परेरा, एल्टन डिकोस्टा आणि रमाकांत खलप ह्या पत्रकार परिशदेक हाजीर आशिल्ले. भाजपा लोकशाय सोपोवपाक सगळ्या यंत्रणांचो वापर करता असो आरोप काँग्रेस फुडारी युरी आलेमांव हांणी केलो. जेन्ना ऑपोजिशनाचे पॉलिटिकल पार्टी दिवली पेटोवपाचो प्रयत्न करता ते सांगून दिता दाखोवन तेंगेले कर्मांतल्यान दाखोवन दिता की तुमी ऑपोजिशन पार्टी दिवली पेटोये पूण तुमकां तेल मेळना, उजवाड पेटोये पूण तुमकां माचीस ना असो संदेश ते लोकांक दिवपाक सोदता. बॉक्सिंगाच्या रिंगान आज बीजेपीचे मनीस ग्लाव घेवन आहाय पूण ऑपोजिशनाक ग्लाव ना. आज जेन्ना ही एक क्रिकेटीची मॅच जातली, मॅचीन हे बीजेपीचे मनीस बॅटिंग करपाक रेडी आहाय पूण ऑपोजिशनाक बॅटूय ना आनी पॅडूय ना. पूण ह्या बीजेपीच्या मनशांक हांव सांगपाक सोदतां, जेन्ना तुमी बॅटिंग करपाक सोदता, जेन्ना ऑपोजिशनान तुमकां एक्सपोज केलेले आहाय, कित्याक बॉल गार्ड घेवन ते नाय आज एक्सपोज जालेले आहाय आनी लोक द पीपल will basically bowl out this BJP government. पणजे महानगरपालिकेन शारांतली पे पार्किंग शुल्क बंद करपाचो निर्णय घेतला. फाल्यां 24 मार्च ते 31 मे 2024 मेरेन पणजे शारांत वाहनां पार्क करपाक शुल्क लावचे नात.
महापौर रोहित मोन्सेरात हांणी ह्या संबंधान निर्देश दिल्यात. पणजेत इमॅजिन पणजी स्मार्ट सिटीची कामां चालू आसात. वेळा भितर कामां पुराय करपाचो सगळ्या यंत्रणांचेर दबाव आसा. जमनीपोंडा, ड्रेनेज आनी केबलीच काम करपाक रस्ते खणल्यात. 31 मे मेरेन कामां पुराय करपाची निमणी तारीख आसा. Starting from tomorrow till the 31st of May, there will be no pay parking in the city of Panjim. Whether it's a Pato area or any area where CCP is currently charging, there will be no pay parking. Whether it's during the day or in the night also, nobody is under any obligation to pay. Now, in light of all the smart city work that is happening, we conducted an inspection yesterday, and they are planning on speeding up the pace of work. Now, that will lead to more convenience to the people, and we do not want to add to that burden. So we have told the contractor to stop collecting pay parking charges. So from tomorrow onwards to the 31st of May until the completion of Smart City, there will be no obligation for anybody to pay parking charges for the CCP. Yeah, I just want to apologize to everybody for the inconvenience that the Smart City has caused also. We plan on hurrying up with all our work and finishing it in the stipulated time. 31 मे मेरेन शारांतली पे पार्किंग बंद केल्ल्यान पणजेचे नागरीक शांताराम नाईक हांणी महानगरपालिकेची तोखणाय केली. सीपी मेयर रोहित मोन्सेरात बाबान खरेंच एक बरें डिसिजन घेतला. पणजे खातीर जे स्मार्ट सिटीचे काम करता प्रत्येक जो मनीस पणजेन येतालो तांकां खूब त्रास जाताले. पे पार्किंग आसली, रस्ते खरे म्हणजे सगळे ब्लॉक आशिल्ले कामान आनी पे पार्किंग खातीर लोकांक त्रास जाताले. आमची एकूच रिक्वेस्ट मेयरा कडेन की जे पे पार्किंग आसा पळय आनी बाकीचे आसा ते वन वे बी वचपाचे ते मातशे वन वे काडून दवरचे. सद्या 31 मार्च पासून काम जायसर, कित्याक वन वे दवरले जाल्यार खूब लोकांक त्रास जाता. ते काम चल्ले थंय ब्लॉक जाल्लेले आसा. हेचेर जर लक्ष दीत PI कडेन मातशें ट्रॅफिका कडेन उलोवन जाल्यार आनिकूय लोकांक सुबा मेळटली. खरेंच सामकेंच म्हणजे खरें मानपा सारकी गोष्ट की मेयरान हें काम प्रत्येक वेळा ते CCP जी आसा पळय ती लोकां पणजेच्या लोकां खातीर काम करता हें दिसून आयलें. खबरापत्रात आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. राम को लेकर विद्रोह कर सकते हैं. उस प्रजा को अपने वश में करने के लिए कुछ वर्ष लगेंगे कि नहीं? बोल, लगेंगे ना? 14 वर्ष में भरत राम की जगह अवध में अपना सिक्का जमा लेगा. बस बुला महाराज को इसी समय, बदल दे समय के धारा को, जीत ले बाजी. रामायण प्रतिदिन शाम 6 बजे, पुनः प्रसारण दोपहर 12 बजे DD नेशनल पर. 18 वर्सां जाली सान भुरगें ना, नवें अजूनय कच्चें ना. मानात वा मानू नाकात, कितें तरी व्हड करपाची आसा संद बरी. देशाचो फुडार घडोवपाची हीच तयारी खरी. जन्मा सावन आतां मेरेन म्हज्या मायभूंयचो हांव लाडको. आयज म्हज्या देशान साद म्हाका घालो. आयज चल्ल्यात फुडें मारून पावला आमी. देशाचें भाग्य बदलपाची दितात आमी हमी. जातलो देश महान जेन्ना करतले आमी मतदान. ही जीण हें तनमन सगळें अर्पण तुका. आयज म्हज्या देशान साद घाल्या म्हाका. ठाम विचार आसात कितें तरी करपाचें, अशेंच आसात पोलादी म्हज्या देशाचे इरादे. आयज चल्ल्यात फुडें मारून पावला आमी. देशाचे भाग्य बदलपाची दितात आमी हमी. जातलो देश महान जेन्ना करतले आमी मतदान. कितें म्हजें, कितें तुजें, सगळें तर तुजेच खातीर. आयज म्हज्या देशान साद घाल्या म्हाका. घेवन इश्टाचो सोपूत, बदलूंक भाग्य देशाचें चल्ल्यात आमी फुडें. काश्मीर ते कन्याकुमारी सगळेच आमचे ना कोणी परकी. आमी हांगा सगळेच देशप्रेमी, कोणूच आमकां आड येवचें नी. होच आवाज, होच अधिकार, स्वातंत्र्याचो होच इनाम. लोकशायेचो पयलो संस्कार हो संस्कार, हो संस्कार. इश्टागतीचो घेवन सपूत दितले आमचो पयलो वोट आमी देशा खातीर. पयले फावट दिता वोट? हय सर.
दिसा उपरांत उपकार पळोवया मुखावेली खबरो. भारतीय नौदळान ऑपरेशन संकल्पाचे 100 दीस पुराय केल्यात. ह्या 100 दिसात नौदळान कशे तरेन 10 झुजारी बोटींच्या मजतीन पायरसी विरोधी, मिसायल विरोधी आणि ड्रोन ऑपरेशनाच्या विरोधात कशे तरेन काम केला हाची माहिती नौदळाचे ॲडमिरल आर हरिकुमार हांणी दिली. Once we got information about vessels being targeted by drones, by missiles, and then by the pirates, then we renewed this Op Sankalp into the phase 2 part of it, and that's why we started this around the mid of December, 14th of December or so, and we have been deploying continuously. I would say about 10 ships are present in this entire region to counter all these, to take part in all these three tasks: anti-piracy, anti-hijacking, anti-missile, and anti-drone. So right from the Red Sea to the Gulf of Aden to the North Arabian Sea and to the east coast of Somalia. So this is the area that we are operating. भारताच्या खंयच्याच झुजारी बोटीचेर हल्लो जावंक ना. इस्रायलाकडेन संबंध आशिल्ल्या तशेंच अस्तंत देशाकडेन संबंध आशिल्ल्यो बोटी हल्लेखोरांची मोख थारल्यात अशें तांणी सांगलें. None of our Indian flagged vessels have been targeted. The Houthis have been targeting any vessel which has got links with Israel, either Israel owned or Israel flagged, or going to Israel, and or any linkages with Israeli business houses. So that has been their target. They have also been targeting some of the ships which are flagged with the Western countries, the US and UK. Have an interest because there are Indian crew on board almost all these ships. So as far as we are concerned, Bharat's national interest also extends to our personnel who are there all over the world. So therefore, when any of these ships are targeted, we try to help them, we rescue them. फाटले 10 वर्सांत अशा तरेचे ऑपरेशन पयलेच फावट जाला अशेंय ॲडमिरल आर हरिकुमार हांणी सांगले. हिमाचल प्रदेशात काँग्रेसीक व्हडलो धक्को बसला. काँग्रेसीच्या 6 आमदारांनी भारतीय जनता पार्टीत प्रवेश केला. सुधीर शर्मा, राजेंद्र राणा, रवी ठाकूर, इंद्रदत्त लखनपाल, देवेंद्र भुट्टो आणि चैतन्य शर्मा हांणी भारतीय जनता पार्टीत प्रवेश केला. हिमाचल प्रदेशाचे आदले मुखेलमंत्री जयराम ठाकूर, केंद्रीय माहिती आणि वितरण मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर आणि पक्षाचे वरिष्ठ फुडारी ह्या वेळा हाजीर आशिल्ले. छोड़कर आए सभी माननीय 6 विधायकों का दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं. आप सबके आने के बाद भारतीय जनता पार्टी को और बल मिलेगा. हिमाचल प्रदेश में हम और सशक्त होंगे. जिन वायदों को करके पिछली सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी थी, वो वायदे उतने ही झूठे थे जितने वो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में थे. और आपने उन चुनावों में भी देखा, लोग पूछते थे कहां गई कांग्रेस की गारंटी. गारंटी वहां फेल होने के 5 साल के बाद अवसर मिला था, यहां 1.25 साल के बाद अवसर मिल गया है. और 1.25 साल में जब चुनाव आया राज्यसभा का, तो जनता का गुस्सा इन 6 विधायकों के रूप में भी देखने को मिला. भाजपाचे म्हणयारे संबित पात्र आणि काँग्रेसीचेर खर टिका केल्या. खंयचोच राजकीय पक्ष 20,000 परस अधिक रोख देणगी घेवपाक शकना, मात काँग्रेसीन 14 लाखांची अशी देणगी घेतल्या अशें संबित पात्र हांणी म्हळां. पॉलिटिकल पार्टी अपने अकाउंट में 20,000 रुपए से अधिक कैश में डोनेशन नहीं ले सकता है. मगर कांग्रेस पार्टी का फाइनेंशियल ईयर 2017-18 का जब असेसमेंट 18-19 में हुआ, तो उसमें पाया गया कि कांग्रेस पार्टी ने इस प्रावधान का भी उल्लंघन किया है. कांग्रेस पार्टी हैज नॉट कंप्लाइड विद दिस रूल दैट नो पॉलिटिकल पार्टी कैन रिसीव डोनेशंस बियॉन्ड 20,000 rupees. Astonishingly, I don't know why, despite knowing the rules,
Congress party had accepted a donation worth 14 lakh rupees. काँग्रेस पक्ष खासगी कंपन्यांच्या विरोधात ना असे काँग्रेसीचे फुडारी जयराम रमेश हांणी म्हळां। देशाची GDP वाडोवपाच्या खातीर गुंतवणूक गरजेची आसा अशें पक्ष मानता अशें तांणी सांगलें। कांग्रेस पार्टी निजी कंपनियों के खिलाफ नहीं है। कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि GDP विकास दर बढ़ाने के लिए निजी निवेश अनिवार्य है। निजी निवेश के बिना GDP विकास दर नहीं बढ़ सकता। और जब हमारा घोषणा पत्र आएगा कुछ ही दिनों में, आप देखेंगे विस्तार से हमने इस पर चर्चा की है और हमने ये भी कहा है कि किस तरीके से निजी निवेश को हम बढ़ाएंगे। विदेश व्यवहार मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज 3 दिसांच्या भेटेनिमतान सिंगापुरात पावले। तांणी INA स्मारकाचेर नेताजी सुभाषचंद्र बोस आणि भारतीय सेनेच्या सैनिकांक आर्गां ओंपली। तांणी इन्स्टिट्यूट ऑफ साउथ एशियन स्टडीजात उलोवप केले। We were very major producers of vaccines, and I first, as a minister, I was in a group of about 5 ministers whom the Prime Minister had tasked to deal with the COVID. So one part of it was watching this pandemic come towards you, trying to prepare a country for in terms of public health capabilities and other responses which were required at that time. But once it, and then again, trying to go out in the world, get the masks and the PPEs and the ventilators, all of which, the prices were exorbitant at that time. But once we started responding, other aspects of globalization were also visible. And that too told us why foreign policy mattered. भारताच्या अंतर्गत प्रकरणात जर्मन विदेश कार्यालयाच्या म्हणयाऱ्यान केल्ल्या वक्तव्याचेर विदेश व्यवहार मंत्रालयान खर निषेध उक्तायला। आज नवी दिल्लीत जर्मनीच्या उपमुखेल्याक आपोवन हाडून भारतान खर विरोध उक्तायलो। अशे तरेचे वक्तव्य म्हळ्यार न्यायिक प्रक्रियेक हस्तक्षेप आणि भारताच्या न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्याक उणे मानपाचो प्रकार अशे भारताक ह्या वक्तव्यावेल्यान दिसता अशे विदेश मंत्रालयान म्हळां। भारत कायद्याक पाळो दिवपी सदृढ लोकशाय आसा अशेंय विदेश मंत्रालयान म्हळां। इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट सर्तीच्या काल उक्तावणाच्या खेळात चेन्नई सुपर किंग्स पंगडान रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू पंगडाचेर 6 गड्यांनी जैत सोडले। 8 बॉल बाकी दवरून चेन्नई पंगडान 174 धांवड्यांची मोख पुराय केली। आज मोहालीत पंजाब किंग्स आणि दिल्ली कॅपिटल्स पंगडामदी खेळ जाता। आज दुसरो खेळ सांजे 7:30 कोलकाता नायट रायडर्स आणि सनरायझर्स हैदराबाद मजगती जातलो। आता पळोवया आयचे तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 34.6 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 25.5 अंश सेल्सियस इतले नोंद जाला। आनी ते खबरो सोंपोवच्या आदी परत एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांका भूतानचो सर्वोच्च नागरी सन्मान भेटोवन केले भोवमानीत। भूतानची 2 दिसांची भोंवडी सोंपोवन प्रधानमंत्री मायदेशात परतले। सोरो घोटाळा प्रकरणात ईडी रिमांडाचेर आशिल्ले दिल्लीचे मुखेलमंत्री अरविंद केजरीवाल हांची चौकशी सुरू। VRS फुडारी के कविता हांका 26 मार्च मेरेन रिमांड। अरविंद केजरीवाल हांच्या अटकेवेल्यान विरोधी पक्षांनी भाजपाचेर केल्ल्या आरोपात तथ्य नाशिल्ल्याचे भाजपाचो दावो। वेंचणुके आदी काँग्रेसीची बँक खाती फ्रीज करपाच्या भाजपा सरकाराच्या कृतीचेर काँग्रेसीची टिका। राजधानी पणजेत फाल्यां सावन 31 मे मेरेन पे पार्किंग बंद। नागरिकांनी निर्णयाक दिला येवकार। आणि इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट सर्तीत उक्तावणेच्या खेळात चेन्नई पंगडाचे बेंगलोर पंगडाचेर जैत। आज पंजाब 8 दिल्ली आणि कोलकाता 8 हैदराबाद पंगड झुजतात। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेरूय पळोवपाक शकतात।
ते खातीर आमचे फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुम्ही पळोवपाक शकतात. तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 तुम्ही पळोवपाक शकतात. आणि इतले खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.